नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. गोंयच्या एस्कॉटाचे शिंदळकेचे रॅकेट उक्ताडार. एस्कॉटाच्या नांवान जाय ताका जाय तेन्ना जाय थंय जाय तसल्यो चलयो. पुलिसांचें कोंत ना. पुलिसांक दिसून दिसना प्रुडंटाचो एक्सपोजे. खंयच्याय पसऱ्यार सुपरमार्केटांत मॅगी नूडल्स दिसल्यार एफडीए करतली जप्त. स्टॉक परत धाडपाचो प्रात सोंपलो. बाकीचे ब्रँड तपासपाक सुरू. गोंयच्या नेस्ले कडेन 1200 टन मॅगी. मान्सून पावलो. मुरगांवची पावसाळ्या पयलींची कामांच सोंपनात. पालिके कडेन कामगार जाय तितले ना म्हूण कामां अर्दवट. पावसाळ्यांत भोगतलो वास्कोकार. मुरगांवाचेर मॉन्सून ट्रॅक रिपोर्ट. बायलां भुरगीं कल्याण मंत्र्याच्या ऑफिसाचेर रॅली काडली म्हूण समन्स धाडिल्ल्यान आपाक तिडक. सामुहीक बलात्कार केशींत मंत्र्याच्या बेजबाबदार विधानाचेर सरकार सिरियस ना. जीसीएत वर्स 2008 जाल्लो 26 लाखांचो गैरव्यवहार. तेन्नाचो सचिव चेतन देसाय फ्रॉडाक जबाबदार. अध्यक्ष दोतोर साळकाराचो आरोप. चेतन म्हणटा इलेक्शन स्टंट. खबरो विस्तारान. बागा सामुहीक बलात्काराच्या केशीन गोंयच्या एस्कॉटाच्या शिंदळकेचे रॅकेट उक्ताडार हाडला. एस्कॉटाच्या नांवान जाय ताका जाय तेन्ना जाय थंय जाय तसल्यो चलयो दिवपाची अश्युअर्ड सर्व्हिस सध्या कितलेशेच एस्कॉट एजंट सर्रास वेबसायटी वयल्यान चलयतात. पुलिसांचेय तांकां कोंत ना. कोण तांचे मेरेन पावचो ना हाची खात्री दिवन गिरायका कडेन शुअर शॉर्ट डील करतात. गिरायकांनी फक्त पयशे मेजपाचे. गोंयच्या पुलिसांक दिसून दिसना त्या एस्कॉट शिंदळकेचेर पळयात प्रुडंटाचो सहज एक्सपोजे. हालींच बागा दोगां चलयांचेर सामुहीक बलात्काराच्या केशी उपरांत गोंयांत एस्कॉट सर्व्हिसीच्या नांवार मोठ्या प्रमाणात शिंदळकी चल्ल्या म्हणपाचें उक्ताडार आयलें. ह्या केशीच्या फाटभुंयेर प्रुडंटान इंटरनेटाचेर आशिल्ल्या एस्कॉट सर्व्हिसीस दिवपी एजंटांक संपर्क केलो. अजाप म्हळ्यार गोंयांत एस्कॉट सर्व्हिसीच्या नांवान शिंदळकी सहज आनी सर्रास चलता म्हणपाचें आमकांय कळ्ळें. पुलिसांक खंय ह्यो गजाली दिसना. कॉल घेवपी एजंट गिरायकाच्या हॉटेलाचो पत्तो घेत पयशांचो डील करता आनी मागता ते प्रमाण चली धाडपाक तयार. आतां प्रुडंटाचे एस्कॉट एजंटा कडेन केल्लें हें संभाशण आयकयात. हेलो हेलो बोलो सर. एस्कॉर्ट चाहिए थी. कहाँ से बोल रहे हो? पेंजिम. होटल है, घर है सर आपका? होटल है, होटल रूम में. क्या? होटल होटल. कहाँ पे? हाँ पता है सर, तो बताइए कब चाहिए, भेज देता हूँ. वहाँ पे कोई डोलो नहीं. कौन सी है? गोवन मिलेगी? नो, आप कहाँ के हो सर, ये बताइए मुझे पहले. मैं तो दिल्ली का हूँ. लोकल नहीं है, गोवन नहीं है मेरे पास. एक भी नहीं है? गोवन बोलने वाली नहीं है. नहीं मिल जाएगी सर, नॉर्थ इंडियन मिल जाएगी अच्छी. बॉम्बे दिल्ली की मिल जाएगी, पंजाब की मिल जाएगी. लेकिन ये नहीं चाहिए. हाँ पुलिस का लफड़ा फड़ा कुछ नहीं चाहिए मेरे को. किसने बोला पुलिस का लफड़ा होता है सर? मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब कुछ लफड़ा नहीं है ना. नहीं नहीं वैसा नहीं, हर जगह थोड़ी होता है. मेरे पास वैसा कोई इशू नहीं है. क्या रेट क्या है? देखो 10,000 पड़ेगा वही शॉर्ट टाइम का, वहाँ पे आएगी. और अगर 2 आदमी हो तो डबल प्राइस. और पैसे किसको, तेरे को दूं क्या उसको दूं? नहीं उसी को देना. हेलो, होटल का नाम बताइए. होटल का वो मैं तेरे को बाद में बताता हूँ. पहले ये तो बता कितना करेगा कम. बोल जाओ उतना ही होगा. कोई और इसकी लड़की की उम्र क्या होगी जो तू बोल रहे हो? अरे तुम सर बहुत कुछ सवाल करते हो. आतां हो दुसऱ्या एस्कॉट एजंटाक केल्लो कॉल पळयात. Hello. Hello. Yes. Period escort. Yes. Where do you want? Bombay hotel. Okay, sir. No problem. So I can send. So you want Indian? I Goan, if possible. No, Goan is not possible. Not Indian. North Indians, like, but from where? Delhi or where? Delhi, Chandigarh, Delhi. Okay, and what is the rate? 10,000 rupees for short time. Overnight is 20 to 25,000. 10 to 12,000 for short. हे एस्कॉटाचे एजंट बरेच सादूर असतात. दुबावीत कॉल आयल्यार ते सरळ कॉल कट करता. ताचोय अनुभव आमच्या रिपोर्टरान घेतलो. हेलो. Yes, बोलिए. कबीर शर्मा.
हाँ जी कबीर बोल रहा हूँ, बताइए। एस्कॉर्ट चाहिए थी एक। कहाँ पे सर? मैं अभी रुका हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है सर। अभी एक्चुअली सर पूरे सब फुल है सर, आज के लिए तो नहीं हो पाएगी। और कल के लिए? मिल जाएगा सर। कल के लिए मिल जाएगा जी, मैं कॉल करता हूँ आपको थोड़ी देर में। गोंयांत एस्कॉर्टाच्या नांवान अशे तरेन बिनधास्त शिंदळकी जाल्ल्या। गुगल करात आनी घे म्हणून गोवा एस्कॉर्ट वेबसायटी, ताचेर तांचे मोबायल नंबरूय मेळटात। मात गोंय पुलिसांक खंय कांयच दिश्टी पडना आनी चवकशी करपाची धमकूय दिसना। आमी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक विचारले। ते म्हणटात असल्या एस्कॉर्टाचेर कारवाय करपाक पुलिसांक वेगळें सांगपाची गरज ना। But nowin instructions are. No, those instructions are already there. It is within their responsibilities. They need to do it. Because of this incident, will you again remind police department? It is their responsibility. They are on the job. They are on the job. सगळें सहज उक्त्या दोळ्यांनी दिसता तशें आसा। रॅकेटां उस्तूंक पुलिसांक चड कश्ट काडपाची गरज ना। मात सध्या चल्लां तें पळयल्यार घडये पुलिसूय दोळे धांपून दूद पिवंक लागल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। खंयच्याय पसऱ्यार वा सुपरमार्केटांत मॅगी नूडल्स दिसल्यार एफडीए ते जप्त करतले। मॅगी नूडल्स परत धाडपाचो प्राझ मंगळारा सांजे सोंपलो। इतले मजगतीं नेस्लेन तयार केल्ल्या चॉकलेटीचे नमुने एफडीएन घेतल्यात। मॅगी आनी बाकीच्या कंपन्यांचे ब्रँडाचे नूडल्स तपासपाक एफडीएन मोहीम सुरू केल्या। मोहीम म्हयनोभर चलतली। नेस्लेच्या नूडल्सां बरोबर बाकीच्या कंपन्यांच्या प्रॉडक्टांचेय नमुने एफडीएन तपासपाक धाडल्यात। गोंयच्या नेस्ले कडेन 1200 टन मॅगी नूडल्सांचो स्टॉक आसा। एफडीएन मंगळारा उत्तर आणि दक्षिण गोयच्या दुकानांनी दवरिल्ल्या नेस्ले कंपनीच्या चॉकलेटींची सॅम्पलां एकठांय केली। सगळीं सॅम्पलां एफडीएन तपासपाक लॅबांत धाडल्यात। तेच प्रमाण एफडीएन बाकीच्या कंपन्यांच्या उत्पादनांची तपासणी सुरू केल्या। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण एफडीएन 28 तरेच्या उत्पादनांचे नमुने घेवन तपासपाक धाडल्यात। ते शिवाय एफडीएच्या रिपोर्टाची खात्री करूंक मॅगी नूडल्साची 7 सॅम्पलां मैसूरच्या लॅबांत धाडल्यात। To refer all those samples which were tested in our laboratory to also forward it to the referral laboratory in Mysore, which is an FSSAI notified laboratory, for a second opinion, so that the results which have been given by our laboratory can also be verified with the analysis findings of the referral laboratory at Mysore. So these results could be expected within 8-10 days. मॅगी नूडल्स मार्केटांतल्यान फाटीं घेवंक नेस्लेक 3 दिसांचो प्राझ दिल्लो। मंगळारा प्राझ सोंपलो। बुधवार सकाळ सावन खंयच्याय दुकानात, सुपरमार्केट, हॉटेलांत वा फास्ट फूड सेंटरांनी मॅगी नूडल्स दिसल्यार एफडीए म्हाल जप्त करतली। मोहीम म्हयनोभर तरी चलतली। Wherever such products we find, we will take immediate steps to confiscate them. We will not be allowing the retailers, the vendors to return that stock to the manufacturers. It shall be confiscated, which may serve them as an economic punishment of losing the cost of the article. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण एफडीएन 10 सॅम्पलां प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या लॅबान लेडाचे प्रमाण तपासपाक दिल्ले। ताचो रिपोर्ट आयला। रिपोर्टान लेड मर्यादे परस कमी प्रमाणात आसा म्हूण निष्कर्श आयला। उत्पादनात लेड लिटराक 2.5 मिलीग्रॅम मेरेन आसूं येता। एफडीएन केल्ले टेस्टीन सॅम्पलांनी लेडाचे प्रमाण लिटरा फाटल्यान सरासरी 0.44 जाल्यार कांय सॅम्पलांनी खंय लेडूच मेळूंक ना। हे लेडाचे प्रमाण पळयल्यार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या टेस्टींच्या रिझल्टाचो अर्थ गोंयान मॅगी खावप धोक्याचें ना। मात एमएसडीची टेस्ट खंय एफडीए वा एफएसएसएआयच करता। मॅगी नूडल्सांतले एमएसडीचे प्रमाण एफडीए स्वताच्या लॅबांत तपासतली। सध्या मॅगी नूडल्साचो जो माल नेस्लेक परत व्हरपाक लायला तो सगळो माल एफडीएच्या अधिकाऱ्या मुखार ना करतले। We have directed the company in Goa that they should inform us the overall quantity which has been recalled and withdrawn by them, and maybe in an advance notice we shall get the entire stock which has been recalled from the market destroyed in the presence of the enforcement staff of this directorate. इतले मजगती भारतातली मॅगी नूडल्स सिंगापूरच्या एफडीएन टेस्ट करून सुरक्षीत म्हूण जाहीर केल्यात। सिंगापूर म्हणटा मॅगी भलायकेक मारक न्ही। गोयच्या नेस्ले कडेन सध्या 1200 टन मॅगी नूडल्साचो स्टॉक आसा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी, चेतन गवस आनी दिनेश करपे। मान्सून गोंयांत पावलो, मात मुरगांव पालिकेची पावसाळ्या पयलींची कामांच जाल्ली ना। कामगार जाय तितले नाशिल्ल्यान कामां उरल्यांत म्हूण नगरसेवक दावो करतात। सगळ्या कंत्राटी कामगारांक कामाक लायल्यात आनी पावसाळ्या पयलींची कामां जायत आयलीं म्हूण नगराध्यक्ष म्हणटा। पूण पावस सुरू जालो तरी शारांतली परिस्थिती वेगळीच।
नाले आनी गटारां उसपुवपाची तश्शी आसात. प्रुडंटाचे मान्सून ट्रॅक रिपोर्टाच्या माळेंत मुरगांवाचेर खासा रिपोर्ट. मुरगांवांतले नाले आनी गटारां पळयात. गाळ उसपुवपाचें काम अजून जाल्लें ना. नाल्यांत झाडां वाडल्यांत. सगळो कोयर साचला. हो नालो वॉर्ड क्रमांक 8, 15 आनी 20 येता. नगरसेवक पालिकेचेर घालता. पालिकेन कामगार दिल्ले ना म्हूण खंयी कामां उरल्यांत. आमचे वाड्याचेर ते नाला आसात थंय हांव प्रत्येक फाटी सांगता की बाबा एवरी इयर आमी काम करूं जाता. आतां लास्ट 3 years जाली की बाबा थिंगा आमकां प्री मनसुनाक लागून काम करूंक मेळना. हे टायमाचेर आमी सांगले बाबा फ्लोट जातलो, उदीक जातले, लोकांचे घरान त्रास, आमचे वोटराचे घरान उदीक वयता. हेका लागून आमी सांगला की बाबा आमकां लेबर दी म्हणून. आयज पर्यंत आमकां ती प्री मनसुनाक लागून लेबर दिना. वॉर्ड क्रमांक 20 पावसाळ्या पयलींची कामां उरल्यांत. नगरसेवक खंय शारा भायर आशिल्ल्यान थंयची कामां उरलीं. नगरसेवक दुखलता पालिका आनी कामगारांचेर. खूब शॉर्टेज इफट लेबर आमकां मेळोंक ना. सेकंडली कितें जालें आमचें एक्चुअली आमी टायम टू टायम म्हाजे जे एरियेन जे आहा न्हू गटारां क्लीन टायम टू टायम क्लीन करता. आतां हे मोस्टली तुमी पळयत न्हू जाल्यार सगळे वयले वॉर्ड नंबर 89 वयलो न्हू सगळो वयलो आमकां सकयल देंवल्लो आसा. तेंच्यान जर टायम टू टायम सारको क्लीन केल्लो न्हू इतले प्रॉब्लम जावचे नासले. सगळ्याच रस्त्यार इल्लो रस्तो ब्लॉक जाल्लो आसा. वॉर्ड क्रमांक 7 तीच गत. कामगार खंय दिसवडो चड मागतात. दिता तो तांकां पावना. काम करून घेतले जाल्यार नगरसेवकाक आपल्या बोल्सांतल्यान पयशे घालचे पडटा म्हूण कृष्णा साळकार सांगता. लेबराचे शॉर्टेजी कारण ताच्या खातीर आमचे तितले गटर क्लियर जावना. व्हडले व्हडले गटर्स आशिल्ले ते तशेंच ब्लॉक आसा. म्युन्सिपालिटी लेबर दिता पूण म्युन्सिपालिटीज कडेन शॉर्टेज ऑफ लेबर आसा. आज कर्नाटकान इलेक्शन जाल्या ती सगळे लोक थंय गेल्या. हाजे पयलीं लेबराची शॉर्टेज आसा कित्याक आमचो पेमेंट कमी आसा आनी ते आमकां सदांच सांगता की तुमचो इतलो कमी पेमेंटान आमी काम करचें. परस जाल्यार आमकां एअरपोर्टार चड पयशे मेळटा. 700-800 रुपया आमकां एअरपोर्टार मेळटा आसतना तुमचे आमी 350 रुपया खातीर कित्याक घेवप. पालिकेचो सीओ म्हणटा पावसाळ्या पयलींची कामां आदींच सारकीं जाय तेन्ना सुरू केल्लीं. Strict instructions were given to complete all pre-monsoon works, desilting of wells, desilting of nalas. कामगार कमी आसा म्हणटा ती गजाल नगराध्यक्षाक मान्य म्हूण तांणी खंय कंत्रादा वयले कामगार घाले. Though there were no laborers, we have arranged a contractor. आनी कॉन्ट्रॅक्टर दिवन सगळी वॉर्ड मोस्टली सगळी वॉर्डांनी फावो ती भशेन लेबर जाले. लेबर दिवन जाले म्हागेले दिल्यार पासून दिवंक ना म्हणटा. मुरगांव पालिकेचे 20 वॉर्ड. परिस्थिती दाखयल्या ती फक्त थोड्याच वॉर्डांतली. मान्सून गोंयांत पावलो, शारां तुंबली तरी पालिका आनी नगरसेवक एकामेकाचेर दुखलीत आसात आनी यो वच करतलो वास्कोकार भोगपाचें भोगता. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेवया एक विराम.